हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग। तर आता नी सकाळची जाल्यार 10:30 आणि माझी नी हांगासर सामकी गडबड 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 चालू आसा। आता तुम्ही म्हणटली गडबड कित्याक, तर गडबड हेकाच लागून की आमकां नी आता वचपाक जाय लग्नाक। जशें की तुमकां लास्ट व्हिडिओन सांगलेलें न्ही की आयज आमकां नी 4 वेडिंग्स आसा जी अटेंड करपाची। सो तेच लग्नाची नी हांगासर तयारी चालू आसा। लग्नाची तयारी म्हटल्यार हेच सगळे माझे भायर सरपाचे आनी ऑल। तर 4 इन्विटेशन्स आसा, तितूंतली आमी 3 वेडिंग इन्विटेशन जे आसा पळय थंय वतली आनी एक जे आसा पळय लग्न आमी स्कीप करतात। आता 3 म्हणल्यार कशें खबर आसा, एक लग्नाक न्ही आमकां व्हंकलेच्या न्हवऱ्याचे दोन्ही इन्विटेशन येयल्ली आसा। सो ते लग्न सो 2 जाली ना आनी तिसरे हेजे फ्रेंडाचे लग्न। सो तर 3 लग्ना इन्विटेशन जे आसा पळय थंय वता, म्हळ्यार 2 लग्नां जी आसा पळय ती आमी अटेंड करतल्यात आनी एक जे आसा पळय तो स्कीप करता। एक्चुअली अशें बरें दिसना कोणे लग्नाक आपयला आनी वचनासर रावप बरें दिसना न्ही, मनाक पटना। बट कितें आसा, सगळेच कडेन तूं वचपाक शकना न्ही एट अ टायम। आनी मुहूर्त बी जो आसा पळय तो सेम आसा सगळ्याचो, 12:30 असो 12:30 आसपासचो मुहूर्त आहा, एकूच मुहूर्त सगळ्या लग्नाक। तर सगळेच कडेन वचप पॉसिबल जायना आनी लग्न बी जी आसा पळय ती मातशी डिस्टन्साचेर आसा। तेका लागून म्हटल्यार चल स्कीप करया, हांगा वचून गडबड गडबड घालचे परस न्ही मातशें 1-2 कडेन वचून एक स्कीप करून मातशें सुसेगात लग्न अशें करया म्हणून। सगळी धावपळ जाता न्ही मागीर अशें, तेका लागून। तर तीच माझी हांगासर थोडीशी तयारी जी आसा पळय ती चालू आशिल्ली। तयारी म्हटल्यार हे साडी काड, तेजेर कांकणां खंयची घालू, इयरिंग खंयची घालू, हेअर स्टायल कितें करूं, हे सगळी तयारी जी आसा पळय ती चालू आशिल्ली। तर साडी हांवें रातीच काडून दवरलेली, सो तेका लागून मातशें बऱ्याक पडलें। घरा कडली सगळी घरातली जी कितें कामां आसता ती बी कर, न्हावन धुवन हे सगळे साडी सोद हे सोद मागीर सगळी गडबड जाता न्ही। सो तेका लागून हांवें कितें केलें, रातीच न्ही साडी बी काडून दवरली आनी त्याच्या वांगडा हेजे बी जे कितें कपडे आसा पळय लग्नाक घालपाक ते रातीच काडून दवरले। सो हेका सकाळी फुडें म्हटल्यार तूं आयन करून घे कपडे न्हावचे पयलीं, मागीर स्वेटिंग जाता न्ही आयन करता म्हटल्यार। तेका लागून हेणें आयन बियन करून दवरलें, आतां रेडी जावपाक जाय। 12:30 मुहूर्त आसा, 12 सुमार आमकां हांगच्यान वचूंक जाय। तर न्ही म्हाजे कडेन हांगासर आतां 1.5 वर सुमार आसा। तर पळयता, आतां जस्ट न्ही न्हांवन येयला शावर बी घेवन, तर देवाक मातशें पांयां बी पडून येता आनी मातशें जे कितें बारीक बारीक घरातलें आसा तें सगळें करून घेता। जेवपाचें तर कांय ना, आयज भायर जेवणाचे प्रोग्राम आमचो लग्नाक वचून। तर आनी मागीर भायर सरपाचें। तर आतां जस्ट न्हांवन येयला, सो तोंड बिंड न्ही सगळें अशें दिसता तुमकां, काय लावना तोंडाक बी तेका लागून। तर हांव आतां कितें करता, म्हाजी जे कितें कामां आसा ती आटोपून घेता, रेडी बी जाता आनी मेळटा तुमकां सोमतेच मागीर। कित्याक मागीर सगळीच गडबड जाता, शूट कर रेडी जा हे ते म्हटल्यार न्ही। सो सुसेगाद भायर बीर सरता आनी मेळटा मागीर तुमकां आनी दाखयता म्हजो फूल लूक। तेच्या पयलीं न्ही साडी दाखोवन घेता तुमकां, हांवें लग्नाक न्हेसपाक खंयची साडी काडल्या ती, त्याच्या नंतर मागीर सोमतेच न्हेसून रेडी जालें की मेळटा तुमकां। तर ही पळयात, आयच्या लग्नाक हांव ही साडी न्हेसपाचें, पिंक कलरची, पिंक आनी रॉयल ब्लू कॉम्बिनेशनाची साडी आसा ती न्हेसतलें। सो हो तेचेर ब्लावज आनी ही अशी साडी आसा। ही साडी न्ही हांवें म्हाज्या भावाच्या लग्नाक घेतलेली। भाव म्हटल्यार म्हाजो राखी ब्रदर जो आसा पळय न्ही शिवोलचो, तेज्या लग्नाक ही हांवें साडी घेतलेली। सो तेज्या लग्नाक हांव ही साडी न्हेसलां आनी आय डोंट थिंक की मागीर हांव न्हेसलां आसतलें, एकूचदां न्हेसलां अशें दिसता, याद ना म्हाका आनी परत न्हेसलां जाल्यार। सो तेच्या लग्नाक आतां 2 वर्सां जावन गेलीं, 2.5 वर्सां सुमार जावपाक येयली दिसता। तर ही साडी तेज्या लग्नाक घेतलेली। ही बी साडी हांवें बेळगांवच्यानूच हाडलेली, जो म्हाजो साडी हॉल जाला पळय तितून भितर तुमकां दाखयल्ली ही साडी हांवें। तर ही साडी हांव आतां न्हेसतलें। ही अशी आसा, फूल बुट्टू वर्क, फूल आंगाक सगळ्याक, तेका अशी बॉर्डर आसा आनी तेचो पल्लू जो आसा पळय तो असो आसा ह्या प्रमाणे। हो असो फूल पल्लू वर्क आसा। तर मागीर न्हेसतगीर तुमकां दिसतलीच न्ही साडी। तर ही साडी जी आसा पळय ती न्हेसतलें हांव लग्नाक। तर आतां सोमतेच कितें करता, रेडी जाता आनी मागीर मेळटा तुमकां। साडी सगळी सुटली तर रेडी जाता आनी मेळटा तुमकां मागीर। तर आतां न्ही जो तुमकां टायम सांगलेलो पळय तो टायम ऑलरेडी जावन गेलो, 12:15 समथींग जालें, 12 हांगच्यान वचपाचें आशिल्लें। तर ही साडी म्हाजी, तुमी मागीर म्हणटात न्ही हांव खंय रेडी जावन वता तेन्ना तुमकां दाखयना म्हणून, तेका लागून आयज स्पेशली हेका म्हळ्यार मातसो व्हिडिओ कर म्हणून। तर वत पळयात भायर कसलें तें। तर चड आनी कांय सांगना, चड आनी कांय ना, गाडयेन बसून मागीर उलोवया। पयलीं हांगच्यान भायर सरया, वताक न्ही सगळें घाम येवपाक लागला आनी ब्लॅक ऑन ब्लॅक, ब्लॅक फ्लावर
तर ह्याचा लुक जरा असले स्वेटिंग जावपा लागला ना. एक दोन फोटो सुद्धा काडूं ना अजून तरी. पळोवया मागीर काडटा फोटोज बीड कशें जायना वतान. भायर येयल्ली वताक न्ही एक रील शूट करतलें म्हण आयिल्लें. असलें स्वेटिंग जावपा लागलें ना. तर आतां बेगीन बेगीन हांगच्यान भायर सरता आनी मागीर मेळटा तुमकां ही साडी जी उदो तुमकां दाखयल्ली पळय ती साडी. चलात तर मागीर मेळया गाडयेन बसून. तर फायनली न्ही भायर सरली आमी घरा कडल्यान. असली गरमी जाणा रावपाकूच जायना. तर भायर सरल्या आतां वताक लग्नाक. पयलीं न्ही अशें डिसायड केलां की कारवार जें लग्न आसा पळय तें पयलीं अटेंड करतली आनी मागीर न्ही आमी काणकोण हेज्या फ्रेंडाच्या लग्नाक वयतली. कारवार इन सेन्स ते हायवेचेरच आसा. सा भितर मार्केटान वचपा नाका. आयल्यान हांगा हायवे आयल्यान हांगा न्ही हायवेचेरच आसा. तर त्या लग्नाक पयलीं वता आमी आनी थंयच्यान मागीर काणकोण वतली. मागीर सुसेगाद येवपा मेळटा न्ही अशें म्हणून. पण ताका लागून हांगच्यान बेगीन भायर सरल्या. पळोवया टायमार जर भायर सरल्या 12:15 जाल्यार 12:30चो मुहूर्त. टायमार म्हणना लेटच भायर सरल्या एक्चुअली. तेन्ना म्हण आमकां पावपाक जाय आशिल्लें. तर 12:30 12:20 12:27 आय थिंक मुहूर्त आसा. तर हे करता वता आमी हॉलांक आनी मागीर थंय पावले की मेळटा. दोन वेडिंग आसा. चड कांय शूट करपा ना. आमकां न्ही पयली गडबड आसतली खंयच्यान घुसू खंयच्यान भायर सरू ती पयली गडबड आसतली. सो ताका लागून न्ही हांगा बी लग्न आहे पळय कोणालें. तर ताका लागून न्ही चड कांय शूट करून दाखोवपाचें ना. आनीक मागीर थंय पावले की कशें कितें जमता बीन तें तुमकां शूट करून दाखयता बोहो बीन. चलात तर मागीर हॉलान पावले की ना मागीर थंय मेळया. सो हे हॉल सागर दर्शन हॉल. वयर रे हॉल. हांव फर्स्ट टायम आयला हांगा ह्या हॉलाक. फॉर्च्युनर मरे MH दोनी दोगांय व्हंकल न्हवरे MHच न्ही ती. सो सावळेक पार्किंग. तर हे हॉल सागर दर्शन. लग्न चालू जालें दिसता. आमी एज युजल सदांच लेट. आमी लेट लतीफ. आनी हे पळय हें नांव रतिका वेट्स. प्रथमेशाचे पीच ना मरे. एक्चुअली एंट्री अशी आमी आड वाटेन येयल्या.
फर्स्ट लग्न जे आसा पळय न्हू ते जाले, ते अटेंड करून येयली आणि आता वता सेकंड लग्न. कितलो टायम जालो रे? 1:45. 2:10 आसा. सो 12:30चा मुहूर्त आशिल्लो. तर फर्स्ट लग्न जालें, कांयच करूना. म्हणल्यार व्हंकल न्हवरो आसा पण तो चेंज करून येता बी म्हळ्यार टायम लागलो न्ही. हो कोणा कडेन उलयतालो, हांवें व्हंकल न्हवरो येयलो तो पयला पयलीं वचून लायनी रावले. सो एक 4th 5थान पडलो आसतलो आमकां. सो बेगीन विश केलें आनी येयली आमी आतां. आणि आता ऑन दी वे काणकोण वता. काणकोण म्हणल्यार मल्लिकार्जुना हायवेनी हाका सकयल्यान रे, ओल्ड हायवेन लागीना खंय हे ह्या पतात त्या पतात लग्न. तर आता पळोवया, तेच लग्नाक वता. पावली की मागीर थंय पावली की मेळटा. हांगासर न्ही AC हॉल आशिल्लो, बरें थंड दिसलें. थंय AC हॉल ना, थंय गरमेन आनी थंय रश बी भरपूर आसतलो न्ही रे. तर हांगसर आशिल्लो रश बट तितलें ना. आतां आमी भायर सरून येता पण तेन्ना लोक खूब येयला. म्हळ्यार लोकांक आयज खूब लग्न आसा न्ही. आयज 1 तारीख, आयज भरपूर लग्न आसा. म्हणटा तो अशें कोणाक आतां रिलेटिव्सा कोणाक फोन केले ना, आयज खूब लग्न आसा, आयज खूब लग्न आसा अशें म्हणटा लोक बी. तर वता सेकंड लग्ना, पळोवया रश आसा कितें. आनी आतां सुसेगाद, आतां गडबड ना न्ही. आतां आनी खंय वचपा नाका आमकां. सुसेगाद फोटोज बी कांय काडूं ना हांगा. थंय तरी काडपा मेळटालें. पळोवया गडबड. आनी हांगसर फोटो बूथ बी नाशिल्लो न्ही रे, सेल्फी पॉयंट बी कांय नाशिल्लो. सो पळोवया थंय कितें आसा जाल्यार. डिसेंट लग्न आसा आनी AC हॉल बी मातशें बरें दिसलें. आयस्क्रीम एक खाल्लें आनी येयली आमी आतां. चलात तर मागीर थंय लग्ना पावून मेळटा. तर पावली आमी सेकंड लग्नाक. मल्लिकार्जुन हांगा दवर रे गाडी. सो सेकंड लग्न आतां हांगसर मातशें सुसेगाद सगळें करपाचें. लोक सगळो गेलो, वाटेर मेळ्ळा आमकां लोक, सगळो वयता तो. पळय ताका सगळें जाप करून गेल्या. चलात तरी या. तू दिसणार रे, आम दिस रही हो. गोयलो मरे गावामध्ये सांगता केन्ना येयलो खबर ना. हांव गेटी दोन उबे आसले रे, कित्याक लागून जाणा भायर रे च्याची थंय गेल्या.
वॉचच घालून आनी हांव टायम पळयता. सांजची न्ही आय थिंक 5:15 5:30 समथींग जाल्या, 5:34 जाली आणि जस्ट न्ही आमी भायर सरल्या घरा वचपा खातीर. तर तुमी म्हणटले आतां इतलो वेळ खंय आशिल्ली काय म्हणून. तर आमी गेल्ली चाचीगेर. चाची म्हणल्यार हेजी चाची थंय गेल्ली तेंगेर लग्नाक गेल्ली, थंय ती सगळी मेळ्ळी. सो काणकोण थंय चाचीगेर वचून आयली आनी थंय शूट कांय करूं ना. तेंगे खूब जाण सयरी बी येयल्ली आशिल्ली, तेका लागून सगळी बरें जायना न्ही अशें म्हणा. आनी मागीर आमी ती सयरी बी वचून उलोवपाक बसलेली पळय ती थंय उरली. मागीर तुमकां खबर आसा न्ही उलयता उलयता म्हणल्यार टायमूच बी कळुना. तर आतां पटपटीत हेका म्हणल्यार 5:30 जावपाक गेली. आतां तरी या म्हणून घरा बसले कडेन टायमूच कळना आमकां. बेगीन गेल्ली आय थिंक 2:30 सुमार कितें तेंगेर गेल्ली 3 आसतली. लग्ना सावन रोखडी थंगच्यान गरम जाता म्हणून भायर सरून येयली आनी गेली थंय. तर थंय गेल्ली तेंगेर बसली बिसली मातशी उलयली बिलयली आनी आतां जस्ट न्ही भायर सरल्या तेंगेर सकून. आनी खूब तेंपान कोणागेरी गेले म्हणटगीर अशें टायमूच कळना न्ही, मातशें उलोवपाक लागली बी म्हणटा. खूब तेंपान गेली आमी तेंगेर. इतले लागीं आसा काणकोण पूण मोस्टली न्ही अशें वचप जायत ना. पयस आसा थंय तरी कोणागेरी सयऱ्यांगे वचप जाता, लागीं आसा तेंगे वचप जायत ना. तेका लागून थंय वचून येयली. आतां बसली. ते तन्वी सामकें फोर्स करपा लागले आनी ते आत्ते बीन येयल्ले आशिल्ले. सो मातशी फोर्स करपाक लागली सगळी म्हणून या म्हटलं एका बीन आनी वचून येयली. आतां आमी आसा गाडयेन. हो कोणा कडेन उलयता थंय. आतां वता घरा. 5:30 जावन गेल्ली. 6:15 म्हळ्यार पावतले. आनी तुमी चिंतात दीस बरी साडी न्हेसोन म्हाजी हालत जाली बेकार गरमेक. चाची म्हणटाली म्हाका तूं ड्रेस चेंज करताले कर, आपणाला दिता म्हणून. तर नाका म्हटलं. तर फक्त थंय बसले कडेन केस मातशे सोडयले. तकली जड जावू लागली. अशें करून टायट केस बी बांदून संवय ना न्ही तेका लागून. तर आतां घरा कडेन पयलीं वयता एकदांच्यान, मागीर मेळटा तुमकां. हालत पळय कितें जाल्या ती. तोंडार उदक सुद्दां मारून आसा. हालत बेकार जाल्या. लिपस्टीक अर्दी गेली, अर्दी आसा. तर मागीर मेळटा तुमकां घरा कडेन पावले की. टायर्ड जालें. पावणे 7 सुमार जाली. दारां घरा सगळी बंद. उदोळ आयिल्ली आमी ऑलमोस्ट एक 6 पयलीं पावली. 5-10 मिनटां आसतना. तर दारां घरा सगळी बंद केल्या मच्छराक लागून. तुमकां तर खबरच आसा. आनी हो पळय हांगासर दिसलो तुमकां. झाडांक उदक घालता. सकाळच्या घालून आशिल्लें न्ही, पयर घातलेले. कालचो दीस मुदी, आयज घालपाचो न्ही, सो तो घालता. कचरो पुनल रे. कितलो कचरो पडलो. सकाळीं सान मारलेलो न्ही. दिसा 2दा हो कचरो हांगासर. सगळी आंब्याची पानां. आंब्याची पानां, आमचेच आंब्याची पानां पडटा. तर वो रस्त्यार उदक मारता, झाडाक उदक घालता. आनी हांव आशिल्लें भितर. केस घट्ट बांदलेले आनी तकली सामकी जड जाली. एक्चुली न्ही थंय चाचीगेर गेल्ले पळय तेन्ना थंयच केस सोडून येयल्ले. पण इतलो वेळ म्हळ्यार सामकी तकली जड जाल्ली. तर न्हिदो बी अशें कांय ना, बेश्टे बसलेले भितर. तर हांव म्हणपा लागलें आपूण झाडाक उदक घालूं येता म्हणून. घाल म्हटलें आनी आतां हांव बी भायर येयला. भितर गरमी जावपाक लागली. सो कितें करता, उदक घालून घेवनी. आनी आतां पोटाचें पळोवपाक जाय. दनपारां सगळें भायर जालें न्ही, तर हांगासर पळोवया. आनी कितें जाणा, लग्नाक गेल्ली आमी खरी, बट चड न्ही कांयच हांवें शूट करूं ना. म्हटल्यार कितल्या लास्ट 2-3 लग्नां तुमकां शूट करून दाखयली. जे लग्नां हांवें एटेंड केल्या ती परत तुमकां आनी कितें तुमी बी बोर जातली न्ही अशें म्हणून. एक लग्न जें आसा पळय तें कारवार स्टायल एटेंड केलें आयज, आनी एक जें आसा पळय तें गोवन स्टायल एटेंड केलें. 2 वेगळे रिच्युअल्स. डिफरंट खूब आसता लग्नांनी. म्हणल्यार जे रिच्युअल्स आसता पळय लग्न करतना ते खूब डिफरंट आसता. दोनी लग्नां एटेंड केलीं. आनी कितें पळय, फर्स्ट लग्नाक गेली. फर्स्ट स्टार्टींग ते केलें. परत बेगीन हांगा आयल्या. आमी हांगा गोंयांक म्हळ्यार काणकोण लग्नाक पावता मागीर तें लग्न अर्दें जालें. सो शूट आनी अर्दें कितें करतलें. सो जितलें शूट करपाक मेळ्ळें जितलें पॉसिबल आसा तितलें केलें हांवें सगळें शूट. आतां फाल्यां परत आनी एक. तर हो हें घालता झाडाक उदक. आनी मच्छर इतले इरिटेट करता. तुका खायना रे मच्छर. सो उबें रावपाक दिना मच्छर. तर हांव वता भितर आनी तुमकां मागीर मेळटा थोड्या वेळान.
जेवपाच्या टायमार बीन आतां कांयच ना, वचून पळयता भितर कितें करपाचें कितें ना तें. सद्याक आमी येयला तेन्नाच न्ही जस्ट पोदेर येयल्लो, तर पाव घेतले आमी. तर हेज्या मुखार आनी कांय शूट करप जालेंच ना, सो ताकाच लागून आयचो जो व्हिडिओ आसा पळय न्हू तो हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेच पळयत रावात. चॅनलाचे नवे असाल चॅनल सबस्क्रायब करात आनी जर आयचो हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाकात. चला तर फाल्यां परत मेळया. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.